वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आसा तुम्ही? तुका काम दिला हांवें. हाय म्हणना. तांदूळ वेच म्हटले. बेश्टो बसता हांगा ते टायमपास करता. स्टडीज कर म्हटल्यार स्टडीज करना. मातशें करता आनी उठता. म्हणजे मातशें उकडे तांदूळ हेजें शीत करतले म्हटल्यार ताका मातशें वेच म्हटलें बसून. पळय म्हटलें फातर भितर आसा का पळय म्हटलें. फातर बी आसा पळय तांदूळ काडटा भायर. ओके सो जस्ट जाली आतां 12. आतां हांव व्लॉग स्टार्ट करता. 2 दीस न्ही हांवें कांयच व्लॉग करूं ना. एक्चुअली जालें कितें, लक्ष्मी पुजनाक दिसा हांवें व्लॉग केल्लेलेच. लक्ष्मी पुजना दिसा तुमकां खबर आहा न्ही हांवें भायर बसून ते रंगोळी बी घातलेले. ओके आनी कितले 2 वरां बसलेलें हांव 11:30 ते 1 पर्यंत बसलेलें हांव रंगोली घालपाक. आनी ते हांवें रंगोली घातलेले पळय ते इनकम्प्लीट. ते एक्चुअली फूल ना ते आनी व्हडले आहा ते. म्हाका जावंक ना ते बसून करपाक. हांवें ते तितलेच काडले तरी खूब बरें दिसतालें. ओके सो जालें कितें, आमकां संवय ना न्ही अशें जमनीर बसून काम करपाचें. म्हाजें तशें पयलीं बसतालें आमी ह्या घरान येवच्या पयलीं. ह्या घरान येवच्या पयलीं आमचे पयलींच्या घरान तशें डायनींग टेबल बी कांय नासलेलें. सो आमी जमनीर बसून जेवतालीं. कितें आहा तें जमनीर बसून काम करतालें. सो आतां कितें जालां, आतां संवय मोडलें न्ही ते जमनीर बसपाचें. आतां हांगा कितें आमी डायनींग टेबलार बसता. सो तेन्ना कितें जालें अशें खूब दिसांनी अशें बसलें बीन न्ही आनी हांव 2 वरां बसलेलें रांगोळी घालपाक. तेन्ना म्हाका कांयच कळोंक ना. बरें बसलें बसून रांगोळी बीन घातलें तेन्ना इतलें म्हाका कांय कळोंक ना. मी नेक्स्ट डे न्ही पांय सगळे दुखपाक लागले म्हाजे. म्हणजे म्हाका उठोवंक जायनालें, उबें रावंक जायनालें. हांव बेडारूच पडून आसलेलें फूल डे. इतलें म्हाका पांय दुखताले. सो आमकां संवय ना न्ही अशें जमनीर बसून करपाचें. आतां झुक करून बसलें न्ही मागीर ते अशें प्रॉब्लेम जाता. इतलें म्हाका दुखतालें. आयज मातशें म्हाका कमी आहा. 2 दीस सॅटर्डे आनी संडे 2 दीस म्हाका खूब दुखतालें. म्हणजे चलोवंक जायनालें. अशें पांय अशें जमनीर बसलें न्ही म्हाका उठोवंक जायनालें. अशें जालें म्हाजें. तो शिव बोंब म्हणपाक लागलो कित्याक रंगोळी घालूंक जाय. कोणा खबर आहा आतां म्हणून. पण दुखता म्हणून न्ही अशें बसोवंक जायना. काम करत रावंक जाय आनी अशें सकयल बसून थोडें काम करूंक जाय. सो इतलो प्रॉब्लेम इतलो म्हाका त्रास जाल्लो खबर आहा. म्हणजे ताका लागून हांवें 2 दीस कांयच व्लॉग करूं ना. म्हणजे नेक्स्ट डे लक्ष्मी पुजा नेक्स्ट डे तुमकां खबर आहा हांवें ते हांगासर रंगोली बी घातलेले फुलांचे. ते सगळे काडले क्लीन केले. रितिकान खूब हेल्प केलें म्हाका. फुलां बिलां काडले क्लीन केले. म्हणून ते दिसा हांवें कांयच व्लॉग करूं ना. कितें म्हूण दाखयतलें तुमकां क्लिनींगचेच फूल डे म्हाका तेंच हें जालें क्लिनींग करपाक. सो ते फुलां बिलां काडले क्लीन केले झाडू मारले पुसले. अर्द दीस थंयच गेलो म्हणून हांवें न्ही अशें कांयच व्लॉग बीन करूं ना. आनी संडे माडे कांय जावंक ना. तेच ते पांय बीन दुखताले ताका लागून कांय व्लॉग बीन करूं ना. सो म्हटलें चल आयच्यान करया. पांय सारके आसले न्ही जाल्यार कामां करूंक बरें जाता. पांय सारके ना जाल्यार उबें रावपाक जायना न्ही ताका लागून. सो आयज म्हटलें करया. आयज मम्मी एक बरें तुमकां रेसिपी शेअर करता कुल्लेचे. ओके कुल्ले सुका तुमकां दाखयतली मम्मी. ते मम्मीच्याच न्हांवपाक गेला. हांवें म्हळें न्हांवून वच मागीर करया. आनी ते देवाच्या रुमांतले सगळे लक्ष्मी फोटो बी सगळे काडले. डेकोरेशन बी सगळें काडलें. म्हणजे ते डेकोरेट केल्लेले पळय हांवें लक्ष्मी पुजा करपाक दवो सायडीन सगळें काडलें. मूड ऑफ जाता जेन्ना आमी कितें फंक्शन बी करता म्हणजे कितें फेस्टिवल येता आमी डेकोरेट करता मागीर मजा येता. करतना मजा येता. मागीर काडपाक न्ही भायर उडय जेन्ना ते काडटा पळय तेन्ना वाज येता. सो सगळें ते लक्ष्मी पुजाचें सामान सगळें काडलें. आतां सगळें ते पॅक करूंक जाय आनी वयर दवरूंक जाय. तो म्हटलें आसूं थंयसरूच मागीर पॅक करुया आनी वयर दवरुया. आनी बाकीचे सगळे लायटी बिटी इतले बी काडचे ना. तुळशीचें लगीन जालें की मागीर काडटलें. सो सगळें सामान सगळें तथाच दवरला. सो मागीर पॅक करून वयर दवरूंक जाय. कामां सोंपना वाज येता सदांचेच. चल तूं अभ्यास कर होमवर्क कर रे. ओके सो मम्मी गेला न्हांवपाक. दाखयता तुमकां मसालो मम्मीन काडून दवरला मागीर ते वाडटली ती मम्मी. आनी हांवें आयज हें केलां मोरीची आमोटी. आयतारा न्ही हें हाडलेलें मोरी. सो आयतारा मम्मीन करी केल्लें मोरीचें बरें जाल्लें आं. करी केल्लें थोडें फ्राय केल्लें. हांवें म्हटलें मम्मीक थोडें दवर आयज आनी फ्राय नाका आमोटीक करता म्हटलें. सो आमोटीक कोणाक जाय न्ही मोरीचें म्हाका कमेंट करा. हांव तुमकां लिंक शेअर करता. हांवें शाक आमोटीक मोरीचें आमोटीक ऑलरेडी हांवें शेअर केलां आनी परत हांवें शूट करूं ना. तो उठले बिना पयलीं तें काम केलें. आमोटीक करून दवरलें. ओके दाखयता तुमकां. सो बरें मातयेच्या आयदनान केलां हें पळयात. मोरीची आंबोटीक बेस्ट आला. आनी म्हाका मोरीची आंबोटीक न्ही शिवाय हें हाडलां ज्वारीची रोटी कडक रोटी. तेज्या वांगडा खावंक न्ही खूब बरें लागता खूब बरें लागता. ओके सो कुल्ल्याचें न्ही मम्मी सुका राव रे. कुल्ल्याचें सुका मम्मी करता न्ही. कुल्ल्याचें सुकेन न्ही मम्मी हें घालता प्रॉन्स. आनी प्रॉन्स घालूनच तुमी हें सुका करात आं. बेश्टें सपोज तुमी कुल्ले घालून तुमी सुका केलें न्ही बरें जावचें ना. हांव तुमकां पयलीं सांगता. आमगे न्ही जेन्नाय कुल्ल्याचें हुमण बीन करता न्ही तितून न्ही हें घालता सुंगटां. बेश्टें आमी कुल्ल्याचें हुमण केन्नाच करना आनी आमकां तें आवडना. थोडे तरी सुंगटां तितून पडूंकूच जाय.
बरं लागता एकदम. तुम्ही ट्राय करात. कुल्ल्याचे हांवें फाटी शेअर केला कुल्ल्याचे हुमण आनी थोडेशे सुंगटां घालपाचे. जशें तुमी करता पळय कुल्ल्याचे हुमण तशेंच करा, पण थोडेशे सुंगटां घालात. सो आयज ती मम्मी सुक्का करतले पळय, सुंगटां घालून तुम्ही सुक्का करा. सुक्का म्हणजे चडूच ड्राय ना, मातशे ग्रेवी आसतले. शिता वांगडा चपाती वांगडा हें बरें लागता, एकदम बरें लागता. हे मम्मीचे स्टायल हा. एक तुमकां न्ही हांवें मालवणी क्रॅब सुक्का एक तुमकां न्ही हांवें क्रॅब सुक्का दाखयला, तें म्हाजें स्टायल दाखयलें तुमकां. हें दाखयलें तें मम्मीचें स्टायल, कुमटाचें स्टायल. कुमटा करता तेंची स्टायल. ओके, बरें लागता, खूब बरें लागता. सो मम्मी म्हटलें आयज करी बी नाका, सुक्का कर, रातची चपाती वांगडा एकदम बरें लागतलें. सो तुमकां मम्मी सर काडून धरून ती कितें न्हांवपाक हांव तुमकां दाखयता, मागीर करया आमी. तुमकां जाय जाल्यार व्हडली सुंगटां घालून करूं शकता. ओके, हें बारीक सुंगटां घेतला. ओके, उजरोवन घेतला आनी मीठ बीन कांय लावन दवरप ना. आनी हांगासर कुल्ले हें पळयात क्लीन करून घेतला. सो हें एक व्हडलें आहा, हेका कट करूंक जाय, कट करूंकूच ना. ओके, सो पळय कुल्ले सगळे उजरोवन घेतला. सो सुंगटां आनी कुल्ले जेन्ना हें सुका करतले सुंगटां घालात. आनी आमकां लागतले मसाला करपाक कितें कितें लागतलें पळय हांगा काडून दवरला. सो हांगासर पळयात हाफ टीस्पून घेतला मस्टर्ड सीड्स. रोस्टेड आसा, हें भाजून घेतला मातशें. आनी हांगा घेतला एक धाकटो चमचो कोथमीर रोस्टेड आसा. आनी थोडेशें हांगा घेतला मेथी, हें बी रोस्टेड आसा. मेथी चड घेवप ना, इल्लेशें घेवप, की नाल्यार मागीर तें कडू लागता, कळ्ळें न्ही. आनी हांगासर हाफ नाल्ल ग्रेट करून घेतला. बेडगी मिरची घेतला, हांगासर एक 7-8 घेतला बेडगी मिरची. आनी थोडीशी असली मिरची घेतला, एक 7-8 आसतले. ओके, 2 चिली घेतला हांगासर. इफ तुमकां 2 नाका जाल्यार एकूच खंयची चिली घेतला जाता, तशें कांय ना. ओके, आनी हांगासर हाफ कांदो चॉप करून घेतला, म्हणजे अशें लांबसर कट करून घेतला. आनी हांगा घेतला सिनामन स्टीक. ओके, 1 इंच सिनामन स्टीक घेतला. आनी हांगासर एक 4-5 घेतला लवंग क्लोज. आनी हांगासर घेतला एक हाफ टीस्पून हळदीचो पिठो. इतलेंच लागतलें आमकां हें सुक्का करपाक. सो मम्मी येवन तिका विचारूंक जाय म्हाका हें फायन पेस्ट करप काय कोसली वांटून घेवप तें म्हाका खबर ना. ती मम्मी येवनी. ओके, ते येयली की मागीर तुमकां दाखयता. ओके, चला. सो म्हाका न्ही कमेंट केल्लें की देवार रुमान ते आतां लायटींग लायला, ते पयलीं नासलेले ते आतां लायला. सो कमेंट केल्लें की ते पयलीं नासलेले आतां लायला काय म्हणून. हय, जस्ट दिवाळीकूच लायला. दाखयता तुमकां. हेजे स्टडीज पळय. बस मरे हांगा कर मरे. हिंदी करता तो, हिंदी तुमकां खबर आहा न्ही, हिंदीन तो मातसो वीक आहा. लायट लाय मरे, सारकें बरें हँडरायटींग बरें काड. ओके, सो पळया हे पयलीं नासलेले लायट, कळ्ळें न्ही. जस्ट दिवाळीकूच तेणें लायला हाडून. हें पळय, आनी बरें दिसता अशें सकयल आनी वयर इतलेंच. आनी हांगासर आसलेले ते बल्ब काडले. सो म्हटलें हेंच आसलें म्हटलें. सो बरें दिसता अशें, खूब आवडलें म्हाका. सो सांगलां हांवें आतां म्हाका तशेंच किचनान लावन दी म्हटलें ताका हांवें. पण किचनांत लावपाक इतली इजी जायना, ताका मातशें तो फोडचें बी पडटलें. सो सांगलां ताका हांवें, तो करता म्हणपाक. किचनान अशें लायलें न्ही जाल्यार बरें दिसतलें, म्हणजे ब्रायट दिसतलें. आनी हांगा सगळें पळयात, हांगा लक्ष्मी पुजनाक सगळें लायलेलें न्ही, जें काडलां हें सगळें पॅक करूंक जाय. ओके, पळय फोटो बिटो सगळें काडून दवरलाय. पॅक करून आतां न्ही वयर दवरतलें. तर तूं दवरतो मरे रित्वी, तुवें दवरप तें. तुमकां सांगलां हांवें कितें कितें घेवपाचें तें. आनी हें आनी आमकां थोडेशें उदक घालून न्ही फायन पेस्ट करून घेवंक जाय खंय. फायन पेस्ट करूंक जाय. आनी मम्मी आयली हांगासर न्हांवून. खंय गेली? आसूं गे तोंड सारकें ना खंय, पावडर लावंक जाय खंय. सगळें आय म्हण, गरमी आतां. हय, हो नोव्हेंबर म्हयनो थंडी पडूंक जाय आसलेलें. न्हांवून आयलें न्ही आनी गरमी आतां. तें न न्हाल्लेलें बरें दिसता म्हाका. ती म्हणटा आपूण पावडर लावंक ना खंय, जस्ट ती न्हांवून येयली. ओके, सो तें वांटून घेता मागीर दाखयता तुमकां. सो पयलीं वांटटाना हितून घातला कोथमीर, मागीर सांसवां आनी मेथी हें घातलां. हें पयलीं घालप ना, पयलीं हें सगळें घालून घेवपाचें. मागीर सोय, हळदीचो पिठो आनी मिरसांगो न्ही मातशें धुवन घालात. आमी केन्ना अशें धुवनूच यूज करतात. थोडेशें उदक घालता आनी पयलीं आमकां हें पयलीं वांटून घेवंक जाय. मागीर मातशें हें वांटून जालें मागीर कांदो आनी तें सिनामन स्टीक आनी लवंग घालपाचें. सो हें न्ही हांव पयलीं वांटून घेता. सो हें पळयात वांटून घेतलां हांवें. अजून हें मातशें फायन पेस्ट जावंक ना. ओके, वांटून घेतलां. सो आतां हांव घालता कांदे. हांगासर हाफ कांदे न्ही अशें लांबसर कट करून घेतला. आनी हें सिनामन स्टीक आनी लवंग आतां हें घालून बरें फायन वांटून घेता. आमकां न्ही लसूण चड लागता, सोंपलें लसूण.
म्हाका एक तुमकां रेसिपी शेअर करून आसलेलें ताका लसूण खूब जाय सो कांदे सोंपले आमगे न्ही कांदे आनी लसूण खूब लागता आनी आमकां ते संवय ना इल्लेशें घालून करपाक न्ही संवयच ना आनी कितलेंय म्हारग आसूं हाडचें पडटा हेका न्ही लसूण खूब म्हारग आहा तुजें सांगलें शिवाताक डॅल्फिनोजांनी या म्हटलें सांजचें म्हाका न्ही एक कढाई म्हणना ताका पॅन जाय अशें कितें चिली बिली अशें करपाक कळ्ळें न्ही ते पॅनान करपाक न्ही बरें येता म्हाजे कडेन आहा तें नॉनस्टीक पॅन ते आतां आमी यूज चड करना आतां आमी बंद करता नॉनस्टीक पॅन कितें रे ते कपडे घालना का रे ते तुका धाकटे येता मरे ते न्हांवपाक वयता खंय सो म्हाका न्ही बरेंशें चिली बिली अशें तुमकां दाखोवंक जाय सो म्हाका एक पॅन जाय सो ताका लागून मागीर नॉनस्टीक पॅन आसा म्हाका ते यूज करपा नाका सो एक स्टिलाचें न्ही कितें न्ही आमी आतां हांव हाडटा तें स्टील न्ही एल्युमिनियम म्हाका स्टील एल्युमिनियम कन्फ्यूज जाता हांव तसलें जाय कळ्ळें म्हाका नॉनस्टीक ते आतां यूज करना आमी चड नॉनस्टीक पॅन बीन आतां खूब कमी जाला सो डॅल्फिनोजान आहा तें आयज हाडटा हांव आनी फाल्यां तुमकां बरेंशी एक चिली रेसिपी शेअर करता आतां चड दीस तुमकां चिली म्हणजे रेसिपी शेअर करतलें हांव हें कांय ना दाखोवपाचें खंय तो शिव बिजी आहा भायर खंय वचपा ना आतां ताका लागून सो आयज वयतलें डॅल्फिनोजान पळोवया तें घेवन येता हांव दाखयता तुमकां आमी सांजचें या पळोवया ओके आनी बारीक बारीक सगळें कांदे बिने सगळें सोंपलें कांदे टोमॅटो बीन सगळें सोंपलें हांगासर आसा आमचें शॉप तो खूब म्हारग दिता म्हणजे इतलें म्हारग सांगू तुमकां डॅल्फिनोजान तुका कांदे मेळटा ती 40 रुपीज इततो म्हणजे रेट आहा तशें हेजे हांगा डबल 70 रुपया 80 रुपया ते डबल ताका लागून पण इमर्जन्सी आसलें न्ही आमी हाडटा हांगच्यानूच सो म्हटल्यार हांवें आतां कितें नाचता रे तूं हांगा ना मरे न्हांवपाक इतलो तळमळटा ती सांगू तुमकां थोडे भुरगे न्हांवपाक रडटा न्हांवपूच जाय जस्ट स्टडीज केलो आतां गेलो न्हांवपाक ओके हांगा पळय केन्ना गेलो न्हांवपाक बालदी भितर बसला कितें रे कितें करता रे तूं भायर यो रे शाबू बी काय लावूं ना केन्ना गेलो न्हांवपाक होच करता न्हांवपाक गेलो न्ही बालदी बसता आनी खेळटा मागीर थंडी हाडटा ताका रोखडेच चल भिवी ना बालदी भितर बसलो कॉमीक सारको सो हांगासर मसाले वांटून जाल्ले आसा आनी आमकां लागतलो एक कितले घेतले कांदे 2 कांदे घेतला कांदे मातशे चड घालात कंजूस करनाकात लसूण इतलेशे आसलेले आनीक आसले तुमी आनीक लसूण घेयात लसूण न्ही 4 घेतला हांगासर धाडून घेतला 2 कांदे हांगा चॉप करून घेतला आनी आमकां लागतले हांगा थोडेशे सोला कोक्कम ओके आतां करया आमी आई स्टाईल तिसरे खंय कुल्ले सुके हां सो तेल घालूंक जाय खोबरें तेलान करतले खोबरें तेल आसलें जाल्यार खोबरें तेल घाला आनी करात एकदम बरें टेस्ट येता सो हांगासर आमी घालतले एक 2-3 चमचो खोबरें तेल कुमटासून हाडलेलें न्ही गे बरें आहा सामकें फ्रेश खोबरें तेलान केल्यार न्ही टेस्ट मातसो बरो येता सो तेल तापलेलें आसा कांदे आनी लसूण वांगडाच घालपाचे आनी ताका न्ही 1-2 मिनटांनी बरें फ्राय करून घेवपाचें कांदे चड ब्रावन करनाका जस्ट 1-2 मिनटां ताका बरें फ्राय करून घेयात सो हें पळयात 1-2 मिनटां कांदे फ्राय करून घातला आतां आमी घालया प्रॉन्स सो आयज सुंगटां मातशी चड आसलेली चड सुंगटां पडली न्ही टेस्ट सामको बरो येता सो जेन्ना तुमी हें सुका करतले पळय अशें न्ही की सुंगटां भरपूर जाय इल्लीशें सुंगटां आसलें न्ही बरें लागता पण सुंगटां घालून करात सो आतां घालता कुल्ले सो आतां घालपाचे मसाला सो उदक घालता आनी हेका न्ही चड उदक घालप ना आतां ते जारान लागलेले मसाला म्हणून थोडेशें उदक घातला ओके आनी आमकां न्ही मातशें ड्राय करूंक जाय तुमकां जाय जाल्यार तुमी मातशी ग्रेवी दवरूं शकता तशें कांय ना मीठ घालता एज पर द टेस्ट घाल सो आतां घालता सोला आतां हें बरें आमकां हें मिक्स करून घेवंक जाय सो बरें ताका मिक्स करून घेवंक जाय सो हें पळयात बरें मिक्स करून घेतला घाल थोडेशें म्हणटा मम्मी उदक घालता खंय म्हणजे उदीक सुट्टा न्ही कुल्ल्याक हय चड उदीक घालनाका स्टार्टिंगाक कित्याक आतां कुल्ल्याक न्ही उदीक सुट्टलें जालें हय आतां न्ही आमकां बरें हें खतखतो हाडूंक जाय बरें एका शिजोवन घेवंक जाय लो फ्लेमीन न्ही एक 15 मिनटां एका बरें शिजोवन घेवंक जाय सो हांगासर नुस्तें मिक्स आहा मदीं चोणाक आहा आनी कितें कोकरा बिकरा कितें आसा न्ही गे सो मम्मी लायता मसाला फ्राय करतले
तू आणि तुका बायट करतलो दवर आता नाला मरे तू असंच करता रे तुवें नावं नेयला आता बालदेन बसोन च्या हात धुचल दवर रे चल रे ओके हे फ्राय करतले नुस्तें सो हे पळयात जाल्लें आसा एक 15 मिनटां लो फ्लेमीन ताका बरेंशें खतखतो हाडला आनी सारकें आसा मागीर ते न्ही दाट जातले मागीर ते ठीक जाता सो हे परफेक्ट आहा तुमकां शीता वांगडा चपाती वांगडा न्ही हे तुमी खायात मागीर ते मागीर ठीक जातले ओके मुद्दम तुमी हे ट्राय करात मी सांगता तुमकां खावन कशें जालें तें ओके सो हांगासर आई स्टायल क्रॅब सुक्का रेडी शिव आयलो खूब जाणां कमेंट करा तुका कुर्ता बरो दिसता खंय हँडसम दिसता खंय कितें काळें जाला धवे जाला म्हण कुर्ता बरो दिसतालो खंय तूं थँक्यू म्हण सगळ्यांक थँक्यू हय चला हांवें आतां कायल दवरला नुस्तें फ्राय करता शुनाता हे न्यू स्टँड हाडलेलें म्हाका लायट केन्ना काडून दवरता काडून दवर ते जाय पडटा कितें केन्ना शूट बीन करता न्ही मातशें काळोख पडटा सारकें ताका लागून दाखयता तुमकां ना शुनात दिवाळी हाडलेली ताणें दिवाळीचो थंय शॉपिंग घ्या पळय म्हणजे केन्ना शूट बीन करता न्ही हांगासर मातशें काळोख पडटा नाल्यार बरें उजेड येता ताका लागून सो ताणें हाडलें ताणें ओके चला हांव नुस्तें फ्राय करता सो हे पळयात भाजून जाल्लें आसा ऑयल न्ही खूब कमी घालता आमी नुस्तें चड ऑयल घालना आनी खोबरें तेलान भाजला आई थोडे तेल घालून भाजता चड आमी ऑयली अशी घालून भाजना नुस्तें खायना ती मम्मी लागून तिणें चड ऑयली बीन खावूंक जायना म्हणजे डीप फ्राय केल्लेले बी अशें तर आमी थोडेशें तेल घालून फ्राय करतात तो पळय थंय दिसा जेवया ताका वचूंक जाय खबर ना चला जेयता आमी ओके हांगासर एक धाकटे धाकटे तुका मिक्स करून बरं पडटा घे हें बरें इडली घेता इडली शिव पळय हांगा हें घे तें घे म्हणटा ओके कितले व्हडले पळय बरें व्हडलें न्ही असोच बरें असो यो ते ना ते ऑलरेडी आसा ना करचे सेम ते हांगासर एक मेळ्ळें आमकां पण ना म्हाका एंटी मोनोपॉली म्हणून ते दाखय फाटल्यान कर अशें आहा ते बरें येता हें खेळपाक खबर जस्ट पावली आमी देवळान गेल्ली आमी तोड्डा गणपती देवळान तुमी म्हणटले कुल्ले खावन गेला म्हणटले कांय ना देवाक तेंच्या भायल्यान पांय पडटा आमी देवा हात लायना आयज मंगळा न्ही गे म्हणजे तेच वाटेन गेल्ली न्ही आमी सो वचून आयले मागीर येताना न्ही म्हजे ब्लावज जे हांवें दिवाळीक दिलेले शिवपाक साडी आनी ब्लावज म्हाका तेणें दिले पिशवेन घालून जे हांवें मेजरमेंटाचे ब्लावज दिले पळय ते तेडे आसलेले सो हांव टेंशन ते ब्लावज आनी उरले पुरो तेडे सो ताका मेवळे मागीर सोदले न्ही ना पळय हे म्हजे ब्लावज ओके आयज देवळान गेल्ले आमी कॉयन लायले ताणें दुकान कितें मागून घातलें तुवें काय मागून नासतले बेश्टें लावन अभ्यास करतलो काय करचो ना गाडी शिकतलो खंय म्हणून देवान तुजें आयकलें सो हें हांवें हाडलां हेजे तुमकां हितून सगळें हांव चिली चिकन मशरूम चिली पनीर चिली चिलीची रेसिपी आहा पळय सगळ्या हितून करतलें ताका लागून स्पेशल हितून ताका लागून हाडलें हांवें हें म्हाका जाय आसलें असलें नासलें माडे सो हें हाडलें कितले पडले आमकां 1600 5 years वॉरंटी आनी बरें पडटा नॉनस्टीक कडाई कितें जाता खबर आहा क्रॅक अशें चमचो बी लायतना ताका लायन अशें पडटा तें मागीर बरें न्ही हेका न्ही तें आतां आमी बंद करा यूज करपाचें हें हाडलें आनी शिवाय हें घेतला डॅफिनेटली गेल्ली न्ही आमी मँगो स्टफ हे केन्ना आमी खावंक ना ओके बेश्टें नॉर्मल आसता पळय तें मँगो चटणी घातलेले मिठान घातलेले तें खाला आमी हें स्टफ आसा हें गोवन कितें गोवाना फूड्स हेंचे ते बरें आसता म्हाका ट्राय करून पळोवंक जाय बरें आसल्यार आमी एक्स्ट्रा हाडपाचें ग्रेप्स हाडला आनी कांय ना ग्रेप्स लसूण पळयात 460 रुपये किलो लसूण आनी कितें जायत न्ही लसूण नाल्यार जायना आनी आयज भाजी बी कांय ना आयज मंगळार न्ही कांयच ना भाजी तो फाल्यां
दिसलेला रेसिपी शेअर करूया म्हणून थोडे म्हाका मेळोंक ना सर बाकीचे बारीक बारीक हाडले हांवें आनी आफांसो मँगो बरें आहा ना हे शिवाची फेवरेट हाडलेले ताणें पिले न्ही अशी दिसता की रियल मँगो तुवें रस काडला आनी तूं पिता भशेन केन्ना तुमी डेस्टिनेशन गेले न्ही हे तुमी ट्राय करात आल्फान्सो मँगो रियल लागता पिवपाक म्हणजे रियल साव कशें रियल तूं पिता भशेन म्हणजे आतां हाडले मँगो तेजे ज्यूस काडला भशेन रियल आसता 250 हेजे रेट आसता ट्राय करा तुमी मुद्दाम ट्राय करा सो आयज हाडले पिवंक दिसलें म्हाका हाडले हय आनी काय ना मागीर कलर सोंपलेले एक्रिलिकाचे म्हाका बरी दिसलो कलर हे हाडले हांवें बिस्कीट बीन आनी काय ना टोस्ट बीन सगळें इतलेंच आनी काय ना ओके सो हां कितें मेहंदी हाडला हांवें हेना म्हाका लावंक जाय तकलेन आमचे शेनवारा एक प्रोग्राम आसा वचपाचें आसा बरें मेहंदी लावंक जाय हेनाचे हिमालयाचे आनी हेनाचे बरें आसता पण हिमालयाचे केन्ना हांवें ट्राय करूना सो हिमालयाचे हाडून पळोवया म्हटलें आनी बरें बरें सामान ओके हे सगळें हांवें दवरता जाग्यार मागीर थोडेशें नांव घेता आनी बड्डे आसा तांकां विश करता एका आनी कितलेय कंपास हाड आमी अशें कंपास ताका हाडटा जे मोडना पळय तशें हाडटा सो हितून मोडपा अशें कांय ना सो पळोवया आतां काय टिकना काय टिकना हेजे कडेन खबर आहा आमी एक कंपास बाबा 3-4 म्हयने काडटले वर्स करतले सॉरी वर्स हय मेळ्ळा बरें आमकां इतले बेगीन पण आमकां रेगुलर परत आमकां हांव कितें उलयता न्ही परत आमकां अशें कंपास मेळनासलें हेजे आनी कितें सांगू तुमकां मोडून घालता आतां हे हाडलां आतां हेजे कितें जातलें म्हाका खबर ना ओके हांव दवरता मागीर व्लॉग एंड करता ना थोडें नांव घेता आनी बड्डे विश करता ओके चला सो मम्मी म्हणटा ऑलरेडी कोथंबीर आहा कितें हाडलें हांवें म्हटलें पयलीं जे आहा तें कोथंबीर फाल्यां हें करता कोथंबीर वडी न्ही गे हय कोथंबीर वडी तो पळय तें ताका आनी कोथंबीर वडी जाय रस ऑमलेट जाय म्हणटालो खावपाक तेजे बेश्टेच ते नाका रस ऑमलेट जाय म्हणटालो रा टॉपीक चेंज करनाका रस ऑमलेट जाय म्हणटालो घरा वच ओगी म्हटलें कुल्ले आसा खा म्हटलें रस ऑमलेट जाय खंय तळमळटलो ऑमलेट पाव खाता काय ना घरा या म्हटलें मागीर ते रस ऑमलेट खातलो आनी हांगा आमी जेवचो ना मागीर आतां चपाती करतले चपाती आनी कुल्ले बरें जातलें न्ही गे सुंगटां घातलेलें न्ही बेस्ट जातलें ओके बसला आतां व्लॉग एंड करपाक थोडेशें नांव घेता सो बसला हांव हे पळयात सामकें बरें लागता मुद्दाम तुमी ट्राय करा अशें दिसता की अशी थिक्क दाट कशें ते माजा बिजा पिचे पेक्षा हें हाडून पियात ओके बरें लागता खरें हय दिसलें की मँगो सिजन येयला भशेन बरें आसता हेंचे आल्फान्सो मँगो बरें आसता बेस्ट कळत ना अशें दिसना की बाबा तूं प्रिजर्वेटीव केला अशें पिला हय रियल पिला हय दिसता तो म्हाका दिसलें म्हणून घेतलें हांवें नाल्यार हांव कशें हांव म्हारग हांव म्हणून घेयना पूण शिव म्हाका तापता घे म्हणटा तुका जाय न्ही घे म्हणटा पी म्हणटा ओके सो काल हांवें व्लॉग आनी एक आमकां आयज वाटेर एक आमची युट्यूब फॅमिली मेवळें तें नांव आसा स्नेहा व्हिडिओ काडूंक ना कित्याक व्हिडिओ काडनाका म्हणपा लागलें तो स्नेहा थँक्यू आं तूं आयलें आमकां उलोवपाक तूं आमकां वळखलें आमी वळखना न्ही सो आयलें तें उलोवपाक बरें दिसलें ओके काल हांवें व्लॉग घालूंक ना सो बड्डे आसलें काल ताका विश करता बी रिलेटेड हॅपी बर्थडे डॉक्टर ब्लेज कोरिया विशिंग यू मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवान तुजी हेल्थ बरें दवरचें हांव हें देवा कडेन मागता तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे डॉक्टर ब्लेज कोरिया आनी आयज बड्डे आहा ताका विश करता मिलेना रॉड्रिगीज विशिंग यू मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवान तुजी हेल्थ बरें दवरचें हें देवा कडेन मागता तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे मिलेना रॉड्रिगीज Happy birthday and many blessings to you. May God wishes come. Happy birthday. Okay, so नाव घेता युफे रेजिना गोम्स इफ नांव बीन चुकता सॉरी म्हणटा की हें नांव म्हाका सामकें न्यू आसा ताका लागून मागीर नेक्स्ट आसा गोवन क्रिएशन अशें नांव आसा नेहा दिगवेकर ब्रेंडा फर्नांडीस विजेता नाईक कृष्णा परब उमा सिनारी अबिदा सलमानी मैथिली नाईक आनी वेल्सी डिसिल्वा सो हें नांव आसा आनी आयजची रेसिपी आई स्टायल कुल्ले सुका तुमी ट्राय करात आनी चपाती करात नाल्यार तांदळाची भाकरी करात हांव उदी सुटलें म्हाज्या हां ओके सो चला हो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी चॅनला सबस्क्रायब करात तो मेळया नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर आई सगळ्यांक बाय म्हण बाय बाय Bye. I love you, friends. Please you comment, share, and subscribe to my channel. God bless you all.